नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. विजयाचो काँग्रेस प्रवेश आनी तिकेटीचो प्रस्न घेवन मुख्यमंत्री कामत दिल्ली. अहमद पटेला बरोबर थारल्या बसका. सुत्रां सांगतात इजिदराक लागून बाबूश करता विजयाच्या तिकेटीक विरोध. वेंचणूक आयोगाच्या फ्लायिंग स्क्वॉडान लोटले धाड घालून जप्त केल्यो उदकाच्यो टाकयो. फटीच्या नोटींचेर नदर दवरपाचे शिमेवेले पुलीस आनी आयकर विभागाक आदेश. धारगळे धरलो सोरो. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या युतीचेर शेनवारा दिल्ली जाता महत्वाची बसका. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार पावले दिल्ली. सुरेंद्र शिरसाटाक मातना बसकेची कल्पना. मिनाचेर वाडयल्ली 10% निर्गत ड्युटी गोंयाक लावची न्हय. गोंय मीन निर्गतदार संघटना आनी जीसीसीआयची मागणी. मुख्यमंत्री म्हणटा विशय काडचो पडटलो केंद्रा कडेन. आनी खेळा मळार गोंयच्या बुद्धीबळ मळार उदेंते खेळगडी रिया सावंतान गाजयले पोरूचे वर्स. रिया कडच्यान अनूय पेजात खेळाची आस्त. आता खबर विस्तारान. विजयाचो काँग्रेस प्रवेश आनी तिकेटीचो प्रस्न घेवन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत दिल्ली गेला. सोनिया गांधीचो राजकीय सल्लागार अहमद पटेला बरोबर मुख्यमंत्री विजयाचो विशय उलयतलो. काँग्रेसींतल्या खासा सुत्रां कडच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बाबूश मोन्सेरात विजयाक तिकेट दिवपाक विरोध करता. ताका काणकोणा इजिदराक तिकेट दिल्ली जाय. काणकोणची काँग्रेसीची तिकीट भाजपा आमदार विजय पै खोताक मेळची म्हणून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत स्वता दिल्ली गेल्यात. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेलाक मेळून ते विजय पै खोताची तिकीट पक्की करपाचे आसात. काणकोणची तिकीट मेळटली अशें आपणाक बरोवन दियात असो आग्रो विजयान धरला. विजयाक तिकेट दिवपाक शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेराताचो खर विरोध आसा. काणकोणची तिकीट इजिदराक मेळूंक जाय अशी ताची मागणी आसा. विजयाक काँग्रेसीची तिकीट मेळची न्ही म्हूण बाबूशान काँग्रेसीचेर बरोच दबाव हाडला. पर्रीकार सरकार उडोवपा खातीर इजिदरान 2005 वर्सा बाबूशाक तेंको दिल्लो. त्या खातीर इजिदर त्रासांत पडलो अशें बाबूशाक दिसता. आतां इजिदराक आदार दिवन ताची पुनर्वसणूक करपाचो यत्न बाबूशान चलयला. हे विशीं बाबूशाक विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें तें अशें. इजिदरा खातीर आपली पयली मागणी आशिल्ली. म्हाका पक्षाचेर पुराय विश्वास आसा. पक्ष विजया विशीं जो निर्णय घेतलो तो मान्य आसतलो. काणकोणची तिकीट विजयाक मेळची अशें मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचें म्हणणें आसा. प्रदेश वेंचणूक समितीच्या बसकेंत मुख्यमंत्र्यानच विजयाचें नांव मुखार काडिल्लें. काँग्रेस पक्षान काणकोण प्रस्नाचेर सावध भुमिका घेतल्या. 2005 आनी 2007 वर्सा जाल्ल्या वेंचणुकेत भाजपाच्या रमेश तवडकरान इजिदराक हरयल्लो. काँग्रेसीचो उमेदवार संजय बानेकाराचो 2002 आनी 2007 असो दोनदा पराभव करून विजय पै खोत काणकोणच्यान वेंचून आयला. आता विजय काँग्रेसींत येवपाच्या तयारीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. लोटले एका घराकडे धाड घालून वेंचणूक आयोगाच्या फ्लायिंग स्क्वॉडान शुक्रारा 20 उदकाच्यो टाकयो जप्त केल्यो. वेंचणुके निमतान फटीच्यो नोटी राज्यांत येवच्यो न्हय म्हणून सारकी नदर दवरपाचे आदेश आयोगान शिमेवेले पुलीस आनी आयकर विभागाक दिल्यात. इतले मजगती पुलीस आनी एक्सायज खात्यान मेळून धारगळे एका गुदामाचेर धाड घालून 60 हजारांचो बेकायदेशीर सोरो धरलो. वेंचणूक आयोगाच्या फ्लायिंग स्क्वॉडाची 2 दिसांतली ही शेगीत दुसरी रेड. शुक्रारा वेंचणूक आयोगाच्या फ्लायिंग स्क्वॉडान लोटले रेड मारली. थंय सनी वाजाल्या घराकडेन रेड मारून उदकाच्यो 20 टाकयो स्क्वॉडान जप्त केल्यो. जाल्यार पुलीस आनी एक्सायज खात्यान पेडण्या मारिल्ले दुसरे एके धाडीत चोडणकाराच्या गुदावांतल्यान 33 फेणयेचे कॅन जप्त केल्यात. तांचे मोल मार्केटांत 60 हजार आसतलें अशें एक्सायजाचे अधिकारी म्हणटात. कितले बॅरल्स आसले? 33 बॅरल्स. कशें कितें तुमकां कंप्लेंट म्हणून आसलेलें? मामलेदार जाले फ्लायिंग स्क्वॉड आमचे येतले तेच्या बरोबर तुमी वचपाक जाय. कोणाचो सोरो ह्यो? चोपडेकर. आनी सगळो कितें फक्त सोरोच आसलो की आनी कितें आसलें? हय, सोरोच आसलो आनी एम्प्टी बॅरल्स थोडे. अच्छा, सो तुमी आतां सगळी सील मारलेली? हय, चालू आहा इन्वेस्टिगेशन. चालू. आनी तुमी ती व्हरून आतां फुडें एक्शन कितें आसतलें? चालू इन्वेस्टिगेशन करतले फुडें. वेंचणुके वेळार भायल्यान फटीच्यो नोटी येवपाची शक्यताय असतात. त्या खातीर गोंयच्या शिमेचेर सारकी नजर दवरची अशे आदेश आयोगान शिमेवेले पुलीस आनी आयकर खात्याक दिल्या. काळ जसो जसो लागीं येता इलेक्शनची डेट
तशें भायल्यान पयसो येवपाचो किंवा फेक करन्सी बी येवपाची शक्यताय आसा म्हणून कमिशनान गायडलायन्स घालून दिल्ले आसा त्या प्रमाणे स्टेटीचे बॉर्डर जे इलेक्शन गोईंग स्टेट्स आसा ताचे स्टेट बॉर्डराचेर SSB किंवा बॉर्डर सेक्युरिटी फोर्साचे लोकांक दवरून काही आक्षेपार्ह जर आढळ्ळें जाल्यार तांचेर कारवाई करपाची अनएकाउंटेड पयशे जर सापडले जाल्यार ते तांणी आपल्या ताब्यात घेवचे इन्स्ट्रक्शन्स हॅव बीन सेंट टू देम नॅचरली दे विल बी गोइंग टू पोस्ट एक्सायजाचो निरीक्षक रमण फातर्पेकार आचारसंहितेचे निमित्त करून सोरो विकप्यांक सतयता अशी कागाळ गोवा लिकर्स ट्रेडर संघटनेन वेंचणूक आयोगा कडेन केल्या. ट्रेडर सूर्यकांत दिवकराक ह्या निरीक्षकान खंय बरोच पिडला. आशिल्ल्यो गोश्टी ना नाशिल्ल्यो गोश्टी आसा अशें करपाची ताजो तो करता अशें म्हणून आमकां तांणी सांगलें तें सांगसर एक म्हणजे लिकराच्या बाटलेचेर जे पळय लेबल्स आसा ती लेबल्स तो काडून उडयता आनी त्यो बाटलेचे लेबल ना म्हणून घेवन वता आनी ह्या वेळार तो पंचनामा बी कांय करिना म्हणून आमी ह्या गोश्टीची ही गोश्ट आमी सिरियसली घेतलेली आसा आनी एप्रोप्रिएट एक्शना खातीर आमी कमिशनर ऑफ एक्सायजा कडेन धाडून दितले विथ अवर सजेशन आमचें जें सजेशन कितें आसा तातूंत आमी धाडून दितले. आयोगाक आनी 3 खात्यां आड कागाळी मेळ्ळ्यात. आयोगान त्या खात्यांच्या मुखेला कडेन स्पश्टीकरण मागलां. बिरेस्तारा भलायकी खात्यांत उक्तडार आयिल्ल्या नोकर भरतीच्या प्रकरणाचो अहवाल आयोगाक मेळ्ळा. आयोगान तो मुखेल सचिवाक धाडला. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार, पेडणेच्यान विनोद मेथर, मडगांवच्यान सावियो डायस आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. काँग्रेस आनी राष्ट्रवादीच्या युतीचेर शेनवारा दिल्ली म्हत्वाची बसका जावपाची आसा. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार दिल्ली पावल्यात. मात म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार राष्ट्रवादीचो प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र शिरसाट म्हणटा ताका ह्या बसकेची कांयच कल्पना ना. राष्ट्रवादी आनी काँग्रेसी मदले युतीचें कोफुसांव आतां दिल्ली मेरेन पावलां. शेनवारा सकाळीं दोनूय पक्षाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांची खासा बसका जातली. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी जगमीत सिंग ब्रार आनी सुधाकर रेड्डी, राष्ट्रवादीचो केंद्रीय फुडारी प्रफुल्ल पटेल आनी दोनूय पक्षाचे राज्य पांवड्यावेले फुडारी आसतले. सुभाष शिरोडकर म्हणटा केंद्रीय फुडाऱ्यां बरोबर बसका, युती विशीं निर्णय घेवचे खातीर बसका बरी जाली जाल्यार सिटांचेरय चर्चा, काँग्रेस 34 सिटांचेर ठाम. हे बसके विशीं प्रुडंटान राष्ट्रवादीचो प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र शिरसाटाक विचारलें. तो म्हणटा बसकेची आपल्याक कांयच कल्पना ना. तो म्हणटा प्रफुल्ल पटेल सध्या भायर आसा आनी ब्रार पंजाबात आसा. जाय जाल्यार राष्ट्रवादीचे केंद्रीय फुडारी थळाव्या फुडाऱ्यांक आपोवन घेतले. युतीची चर्चा फिसकटली जाल्यार राष्ट्रवादी 40 मतदारसंघांनी उमेदवार घालतली म्हणपाचें सिरसाटान परत एक फावट सांगलें. तो म्हणटा तशें जाल्यार राष्ट्रवादी दुसऱ्या पक्षा वांगडा युती करपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.